देवान मनशाक रस्त आसतना कोणायकी उणें करून रसूं ना, कोणायकी दुबळी म्हूण रसूंकूच ना. आमकां मेळिल्ली तितली शिकवण, धार्मीक शिकवण बावतिजमांतून आतां पर्यंत कितले पर आमकां संस्कार मेळ्ळात. सक्रामेंताच्या पयलें दोतोर म्हणली आसा, मोबायलांत ती बायबल आसा, नियाळी मेळटा, इतलें पुरा मेळोनी आमचो भावार्थ खंय गेलो मगाचें. जो मनीस संवसारांत म्हणजे परमनंट घर म्हूण जियेता तो भावार्थ सांगता. ह्या संवसारांत कितले जण काजारी जाल्ली, काजारी जोडी आसात, तांच्या काजारी जिवितांत एक भुरगें मेळून दी म्हणून कितले वर्सांतून मागणें करनासात. तांकां भुरग्याचें देणें मेळना जाल्यार एक भुरगें म्हणलें देवान फावो केला. फादर देवा करगा म्हणाली. बेविश्वासी जायनाका सतमान. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, विशेश रितीन तरणाट्यानो, एक बाय केदाळी फोन कर म्हाका सांगताली, फादर म्हजो भुरगो वंदने क्लासीतून आतां म्हणसरी एक पास जालो म्हणून तर ना, आतां पास जायचें म्हणना, पास करतात अशें तिका एकच खंत, म्हज्या पुतान बरे मार्क्स काडिचे आनी बऱ्या हांताक वचून पावचे, बऱ्या हुद्द्याक वचून पावचे, बरें काम ताका मेळचें. हर एक आवय बापायंकी आशा आसता भुरग्यांक शिकना जाल्यार बरे मार्क्स काडिचे म्हण लास्ट दिसा एक आशा म्हणली आसता. आनी आवय हर एका एग्जामा वेळार, एन्युअल एग्जामांच्या पयलें फोन करताली आनी एकच तेसांव तिणें फोन केल्ल्यान कळटालें, एक तेसांव मात्र तिचे कडेन आसलें. तेसांव कितें गे म्हण सांगल्यार म्हज्या भुरग्याची फाल्यांतून परीक्षा आरंभ जाता, मागणें करा म्हूण. 7 वर्सां मागणें केल्लें कांयच बरें पण जावना. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यान एग्जामांत कांयच बरोवन नासलें. आनी डॉक्टरान सांगिल्लें ताका कितें गे म्हळ्यार हो भुरगो ताचें इंटेलिजन्स इल्लेशें तितलें सकडां बरी ना, दीस इज अ स्पेशल चायल्ड. आनी तिका तिच्या काजरी जिवितांत एकच भुरगें देवान दिल्लें. सकडांचे भुरगीं MBBS करता आसतना, इंजिनियरींग करता आसतना म्हज्या भुरगेन एटलिस्ट एक पास जायचें म्हण ताका तिका आशा आसली. आनी तिणें हर एक दीस फोन करचें, हर एका वर्सा फोन करून एकच विचारचें, म्हज्या भुरग्यान ह्या वर्सा म्हणी बरें मार्क्स काडून ताणेंच पास जायचें, पास करचें न्ही, पास जायचें ताणें, अशें तिची आशा आसली. आनी तिणें मस्त नोवेनां केल्लीं, आंगवणें केल्लें, पुरो जाल्लें वय. एक दीस ती म्हणली, फादर इतलीं वर्सां कशें गेलीं, ह्या वर्सा 10वी क्लास शिकून पावलो, 10वी क्लासींत पास करूंक जायना, पब्लीक परीक्षा. ताणें कितें करीचें म्हळ्यार कितें बरयता ताका मार्क्स मेळटात. हांवें सांगलें, आळे बाये, मागण्यांत एक श्रेश्ठ मागणें म्हणलें आसा. खंयचें मागणें तें? आमच्या बापागी मागण्यांत तर श्रेश्ठ मागणें. रेतेर न्हय, नोवेन न्हय, खंयचें मागणें? मिसाचें बलिदान. तिका सांगलें, आमी पळय मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी काणी काडटा. तुमी हांगा काडटात गे? काणी काडटा. काणिके वेळार आमी कितें हाडूंक जाय गे म्हळ्यार वायन आनी वुंडो आमी हाडटा. आळे बाये, वायन आनी वुंडो आमी जेजूक समर्पण दिल्ल्या वेळार कूड आनी रगत करून आमकां वाडटा, कूड आनी रगत करून परिवर्तन करून आमकां वाडटा. तर आज मिसाच्या म्हळ्यार तुवें मिसाक वेता आसतना, मिसाच्या बलिदाना वेळार काणिकेचें गीत गायता आसतना तुज्या पुताक जेजूक समर्पण दिवन मागणें कर म्हूण. तुज्या पुताक जेजूक समर्पण दिवन मागणें कर. कित्याक म्हळ्यार देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना, हर एकी साद आसा. आनी त्या दीस तिणें जेजूक समर्पण दिवन मागणें केलें. मागणें केल्लें कशें गे म्हळ्यार तिणें हांवें सांगिल्लें, आसलें बरीत केलें, सांगिल्लें बरीत केलें. त्या दीस काणिकेच्या पुरशावांत काणीक, वुंडो, वायन, फ्रुट्स सांगता तिच्या पुताकी मुखार हाडून रावयलें. आनी पाद्र्यापाक कळोना, मिस बेडोच्या पाद्र्यापाक कळोना ही काणी खंय दवरची गी म्हूण वयर. म्हळ्यार 10वी क्लासीचो भुरगो खंय दवरची काणीक ती. त्या देखून त्या भुरग्याच्या माथ्यार हात दवरले आनी तो पाटी वचूना. काणीक दिल्ली, पाटी व्हरूंक ना. त्या देखून भुरग्याक थंयन सोडलें. आवय थंय तर थोडे भुरगीं पाटयेन बसता, सांगचें बरी ना, थंयच रावली आवय. खंय म्हणसर रावली गे म्हळ्यार वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धडटा म्हणटा म्हणसरी थंयच रावून आसली. तांणी कोणायकी म्हजें नांव सांगूं ना, फादर पियूसान अशें सांगलें म्हूण सांगून.
मगाचे भावन न्ही भयणीनो, त्या वर्सा रिजल्ट आयले 10वी क्लासीचे. रिजल्ट आयिल्ल्या वेळार कितलो संतोष आवयक. संतोष कित्याक गे म्हळ्यार पयले फावटी हो भुरगो क्लासींत पास जालो. सिंपल पास न्ही, बेस्ट मार्क्स ताणें काडून गेल्ले आनी ताणें शिकच्या इस्कॉलांत ती त्या वर्सा 100% रिजल्ट म्हळ्यार 100% रिजल्ट. तें वर्स कोविड इयर म्हळ्यार कळ्ळें न्ही, त्या वर्सा परीक्षा नातली. त्या वर्सा परीक्षे बरें नासतना आमचीं भुरगीं बरां पास जाल्लीं. तुमच्या मुखार म्हळ्यार असो पळयतना कळटा खंय तुमचीं भुरगीं आसात कोण ना म्हूण. मगाच्या भावन आनी भयणीनो, म्हाका आनी तुमकां तें वर्स कितें जावन आसलें? कोविड इयर. जाल्यार त्या आवयक देवान मागणें आयकल्लें वर्स जावन आसलें आनी तिच्या मुखार म्हळ्यार कितलो संभ्रम, जिवितांत कितलो संतोष. कित्याक म्हळ्यार पयले फावटी 9 वर्सांनी म्हळ्यार 10 वर्सांनी म्हजो पूत पयले फावटी पास जावचो. त्या मार्क्स कार्डांत पास इन ऑल सब्जेक्ट्स म्हण आयिल्लेंत फर्स्ट टायम. बावार्थ पळया, बावार्थ. तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमकां हर एकलें आज एक आपोवणें आसा. बेविश्वासी जायनाका, सत मान, सत मान. हांवें तिका सांगिल्लें कितें गे म्हळ्यार बसले कडेन काणिकेच्या पुरशा वेता आसतना तुज्या मोतींत तुजें कुटाम तुजें कितें बरें समस्या समर्पण दिवन मागणें कर म्हण तिणें लिटरली काण गेलें. सांगिल्लीं उतरां हरयेकी आसल्या आसल्या बरीत काण गेलीं आनी कितें केलें? काणिकेच्या पुरशा वेळार जेजूक ताच्या पुताक समर्पण दिलें. कितलें वर्तें आश्चर्य अजाप ते जिवितांत. उरले हर एकलें की कोविड इयर वॉज ए कर्ज, दुखाचें, असमाधानाचें, टेन्शनाचें वर्स. जाल्यार ह्या आवयक एक संतोशाचें वर्स. कळ्ळें कशें? असमाधान आसले वेळारय बावार्थ आमकां समाधान हाडूंक शकता. उणेपण आसले वेळारय बावार्थ आमचें उणेपण भरून दिवंक शकता. आमी कितें करीचे? आमची नदर समस्येचेर न्ही, जेजूचेरच दवरीचे. त्या देखून पळय आमी कितल्या अपुरबायेचें गीत आराधना वेळार गायता आमी. कश्टांची मोडां आमचेर आयिल्ले वेळारी, कश्टांची मोडां आमचेर आयिल्ले वेळारी, उणेपण, दगदणी, असमाधान, कितले मागणें केल्यार देव आयकना म्हणलें खंत बेजाराय मोती नासलेल्या वेळारी, कितली आंगवण घाल्यारी आमचे मागणें कित्याक देव आयकना म्हणले वेळारी तुजेर हांव पात येता. आय ट्रस्ट इन यू. कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, देवान मनशाक रस्त आसतना कोणायकी उणें करून रसूं ना, कोणायकी दुबळी म्हूण रसूंकूच ना. दुबळी म्हूण रसूं ना. हर एकलीं ग्रेस्त. आमी ग्रेस्त काय म्हूण चिंता आसतना आमी चिंचें पयशे आस्त म्हूण चिंचें न्हय, ताचे की वर्थ ग्रेस्त गाय आमचें तें आसा. त्या देखून इंग्लिशान सांगतात हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ. आरोग्य वे भाग्य. भलायकी बरी आसा म्हळ्यार हर एकी बरें आसा म्हूण. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत जोशुआ थंय परजेक एक आपोवण दिता. कसलें आपोवणें? निर्धार करा. कसलें निर्धार करीत तुमी? तुमकां एक विंसवणी करूंक आसा. तुमी एक विंसूंक आसा. कितें विंसूंक आसा आज तुमी सर्वेस्पर देवाक ताजेर पात्यणी दवरून जियेतात गी, वा आतांच्या गांवांच्या देवाक पुजा करून जियेतात गी. मगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी आमच्या ह्या संवसारांत जियेत आसतना मस्तपेटी आमच्या जिवितांत आमी मागल्लें हर एके मेळिल्ल्या वेळार प्रेज द लॉर्ड म्हणचें भोव सुलभायेचें. आमी मागल्लें हर एके मेळटा आसतना देवाक अर्गां दिवन मिसां भेटोवची भोव सुलभायेचें. कितले मागणें केल्यार मेळनातल्या वेळार आनीक बावार्थ दवरन मागणें करचें जावन आसा न्ही, तो जावन आसा खरो बावार्थ. असाध्य म्हूण संवसार सांगता आसतना, इम्पॉसिबल म्हूण संवसार सांगता आसतना जेजू सांगता आय एम पॉसिबल. तो जावन आसा आमचो हर एकलेंचो बावार्थ. ह्या बावार्थाक कोण साक्ष आनी कशें हो बावार्थ आमचो सोडोवचो? विश्वासी जावचें कशें? सत मानचें कशें आमी? असाध्य म्हणल्या सवाला मदें सत मानचें कशें आमी निर्धार करूंक आसा. जेजू लागीं आयिल्ल्या हर एकल्यांकी कितें ना कितें जेजून दिल्लें आसा. एक भलायकी, समाधान वा दोसकाय तांकां मेळ्ळें आसा. आनी एकलो मात्र बेजारायन पाटी गेल्लो खंय. कोण तो? ग्रेस्त तरणाटो.
ताका एक निर्धार करून जेजून सोडलें. तुवें कितें करी जेगे म्हळ्यार तुजी आस्त विकून दुबळ्या धाकट्यांक वांटून तुवें म्हजो पाटलाव कर, म्हळ्यार म्हजेर भरवसो दवर, हांव आसा, आय एम देर, भियेनाका म्हण सांगिल्लें. जेजून सांगिल्लें लेट एवरीथींग गो, हर एके वचून दी, हांव आसा, पातयेणी दवर, मस्तपटी मोगाचें न्हू कश्ट जाता. आनी तो तरणाटो निराशी जालो, बेजारायन बुडलो, मुखार कितें म्हूण चिंतून आसलो, बेजारायन फाटीं गेलो. त्या देखून जेजू वादळ थंड करता आसतना जड वारें रावल्ले वेळार शिसांक पळोवन सांगता मार्काच्या सुवार्तेंत 4 अध्याय 40 वळींत, इतले बिजूड कित्याक तुमी, तुमकां बावार्थ ना गे म्हूण, इतले तुमी बिजूड कित्याक जाला, कित्याक तुमकां बावार्थ खंय गेलो, इतली असरियां पळयलीं, इतली अजापां पळयलीं, इतले जाणांक बरें जाल्लें तुमी पळयलें, खंय गेलो तुमचो बावार्थ. लुकाच्या सुवार्तेंत चॅप्टर 24 वर्सेस 25 दोग शिस एम्मावच्या वाटेर चलून वता आसतना निराश जाल्ले आनी मुखार आमकां कांयच ना, वी हॅव लॉस्ट एवरीथींग, निराश जाल्ले चल वता आसले. आनी थंयसर तांचे मदें जेजू येवन विचारता, तुमी कांयच समजण नातले, प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत मानूंक तुमी कितले पाटी इतलें परत तुमी पळयलां. 3 वर्सां म्हजे सांगता आसले, आयकल्ले, पळयले व्यक्ती. मगाच्या भावनांनी बेणीनो, आमी क्रिस्तांव मस्त बागी, कित्याक म्हळ्यार आमी बोवार्थांत मस्त गट आसा जे, आनी केदाळे आमी देवाचेर सुमेचेरत नदर जावन चला जे खंय. कित्याक म्हळ्यार आमकां मेळिल्ली तितली शिकवण, धार्मीक शिकवण, देवाच्या उतराची जाणवाय जावंक पुरो आमी बावतिजमांतून आतां पर्यंत कितले पर आमकां संस्कार मेळ्ळात, सक्रामेंत मेळ्ळात. हर एका सक्रामेंताच्या पयलें दोतोर म्हणलें आसा. भुरग्यांक वंदने क्लासींतून PUC म्हणसरी दोतोर नासा, YCS आसा, ICYM आसा, काजाराच्या पयलें दोतोर नासा. हांगासर आयिल्ल्या वेळार रितेरी आसात, नोवेना आसात, हप्त्यांत एक ना एक कडेन आमी रितेरेक वचून देवाचें उतार आमी आयकून येत. घराय वाचूंक आमच्या लागीं बायबल आसा, तितलें मात्र न्ही, मोबायलांत ती बायबल आसा, नियाळी मेळटा, इतलें पुरा मेळून आमचो भावार्थ खंय गेलो मगाचें, आमचो भावार्थ खंय गेलो. जेजू आमकां सवाल विचारता, कश्टांची मोड आयिल्ल्या वेळार, दूख आयिल्ल्या वेळार, पिडा गूण जायनातल्या वेळार, औचित्य मरण आयिल्ल्या वेळार खंय गेलो तुजो भावार्थ, खंय गेलो तुजो भावार्थ. जो मनीस संवसारांत म्हणजे परमनंट घर म्हूण जियेता तो भावार्थ सांगता. त्या देखून कन्नडांत आमी मस्तपटी एक ती सांगणी आयकला, हल्लिदे नम्म मने थंयसर आसा आमचें घर. हांगासर केवल आमी सर्व यात्रीक मात्र आमी ह्या संवसारांत. त्या देखून मगाच्या भावनांनी बेणीनो, हेब्रेयांक बरयल्या पत्रांत 10व्या अध्यायांत 38 to 40 थंयसर वाचल्यार आमकां मेळटा, नितीवन मनीस बावर्थान जियेतलो, पूण तो फाटीं सरत जाल्यार म्हाका तो मान वंचो ना. म्हळ्यार आमकां हर एकलेक आपोणें सत मानून जियोंक आपोणें, फाटीं पळोवंक आपोणें न्ही मोगाचें न्हू. आमचे नदर केदाळे जेजूचेरच आसाचे. एका गांवांत, एका शहरांत एक क्रिस्तांव कुटाम आसल्यार पुरो, ते सगळ्या शहराक आशिर्वाद देवंक येता. कित्याक म्हण सांगल्यार तें कुटाम आपल्या नदर मनशाचेर, व्यक्तीचेर घालना, बगार तें सक्तेचेर घालता. सकत जावन आसा जेजू क्रिस्त. त्या देखून मगाच्या भावनांनी बेणीनो, आमचें कुटाम भावार्थान भरिल्लें कुटामगी. सवाल आमी विचारूंक जाय. आयच्या वंजनांत आमी आयकल्लीं उतरां जावन आसात तोमाशा विशयंत. तोमास म्हणलेंत आमकां पयलें मोती घेवचें, तोमास म्हणलेंत दुबाव म्हणलेंत मोती घेवचें. तोमासा विशयंत आमी थोडोसो वेळ नियाळ करचें जाल्यार तोमासाचो भावार्थ कसलो आनी आज आमी त्या भावार्थांतून कितें शिकोवंक आसा. तोमासाचो भावार्थ जावन आसलो एक डीप फेथ, अविश्वासी न्ही, दुबावी न्ही. बगार ताका एक विशय कळीत आसली, जेजू पुनर्जीवन जाल्लो खरो जाल्यार हांवें हेरांक जीव दिवंक आसा, ताच्या पासून हांवें जीव दिवंक आसा आनी हेरांक
तो पुनर्जीवन जाल्ल्याचे संदेश जेजूचे संदेश हांवें सगळ्यांकी पासारूंक आसा म्हळ्यार म्हजो भावार्थ हांवें परगट करूंक आसा त्या देखून तो खावजेलो खंय खावजेलो एक बरयण्यार अशें बरयता तो दुबाविनय बगार भावार्थ कितें म्हूण समजून घेतिल्लो व्यक्ती आनी त्या देखून पळया एक पड ताणें जेजूक पळयलें तो सत मानलो मुजे देवा मुजे सायबा म्हळ्यार कितें मोगाच्या भावनांनी बिणिनो म्हळ्यार आनी मुखार हांव जियेना बगार मुजे थंय जेजू जियेता तो जावन आसा म्हजो भावार्थ त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बिणिनो ही जणवाय खंयतून आमकां मेळटा मस्तपटी मनशाची जणवाय संवसारी जणवाय आमकां नदर सकल घालूंक पळयता सकला पळय म्हणटा आनी देवाचे उतार आमकां सांगता किर्तनांत आमी पळयता 35 तुजी नदर थाचेर घाला तुमी लजेन केदाळे तकली सकला घालची ना कित्याक म्हळ्यार थाचेर नदर घाल्ल्या हर एकल्यांचे मुखामळ परजळटलें म्हळ्यार ताचेर भावार्थ दवरल्यांचे मुखामळ परजळटलें जिणयेन कितें घडल्यार तो म्हणटा हर एकी बरें घडटा लेट इट गो फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड देवाच्या महिमे पासून हर एकी हांव सोंसतां थोड्या वर्सां आदीं हांव दुबय गेल्लो थंय गेल्ल्या वेळार आमच्या गांवची एकली बाय थंयसर आसा तिका मस्त वर्सां उपरांत आमी पळोवचें आनी तिणें हांव आयलां म्हूण कळिल्लें आनी तेंच्या घरा म्हाका आपयलें आनी त्या दिसा हांवें गेल्ल्या दिसा तिजो बर्थडे आनी बर्थडे सेलेब्रेशन केल्लें बरी जालें म्हूण हांव तांच्या घरा गेल्लो गेल्ल्या वेळार ताजें एक ल्हानशें भुरगें आसलें हांवें तें जाल्यार पळयलें सुमार वर्सां पयलें आतां हांव येता आसतना त्या भुरग्याक ऑलरेडी 24 इयर्स जावन गेल्लीं 24 वर्सां जालीं पळोवन आनी म्हाका थंय गेल्ल्या उपरांत कळिल्लें तें भुरगें कितें गी म्हूण तो भुरगो स्पेशल चायल्ड ताका मस्त आवाज आयकल्यार जायना आनी कोणेय आवय लागीं उलयल्यार ताका सोंसूंक जायना व्हडल्यान किरकाट मारता कोणेय तें रावचें बरी ना कितें करचें म्हूण आवयकी कळना बापायकी कळना अशें तिजें बर्थडे सेलेब्रेट करूंक तिजे लागीं उलयत आसतना ताका तें सोंसूंक जावना तो व्हडल्यान ताणें बोबाट घाली आनी तक्षण आवय ताचे लागीं वचून पुता हांव तुजो मस्त मोग करता आय लव यू सो मच कितल्या मोगान उलयली आमकां थोडोसो वेळ तें रावूंक की मस्त कश्ट म्हणशे भोगले मागीर ताका सांगलें हाळे पाद्रेपाक सकला सोडून येता आमी लिफ्टांत सकयल सोडून येता पार्किंग आमचा सोडून येता पुता आतां रावू म्हूण सांगून ती आमकां सोडूंक आयिल्ली आयिल्ल्या वेळार तिगे विचारलें हांवें बाय ह्या भुरग्याक कितलीं वर्सां जालीं 24 जालीं फादर 24 जालीं तुका केदाळे एक उणेंपण म्हणशें बगूना गी दुसरीं भुरगीं दुसऱ्या कुटुंबांत आसात कितलीं बरीं भुरगीं इंटेलिजंट भुरगीं कितले बऱ्या हुद्द्यार आसात बऱ्या कामार आसात कितलें बरी जाणवाय तांकां आसा तुज्या भुरग्याक पळोवन कितेंय बगना गी तुका कित्याक बगचें फादर ह्या संवसारांत कितले गी जण काजरी जाल्लीं काजरी जोडयां आसात तांच्या काजरी जिवितांत एक भुरगें मेळून दी म्हूण कितले गी वर्सांतून मागणें करनासात तांकां भुरग्यांचें देणें मेळना म्हाका म्हजो भुरगो कितेंय जावं पुरो जाल्यार एक भुरगें म्हणलें देवान फावो केला फादर देवाक अर्गा म्हणाली 25 वर्सांतून सर सोंसून आसा घरांतून खंय भायर वयचें बरें ना सांगाताच रावचें भावार्थ पळया कितलो भावार्थ त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीन आमकां क्रिस्तांवांक एक आपोवणें आसा आमचो भावार्थ जियोंक आपोवणें भावार्थ जियोंक आपोवणें तर सत म्हणचें म्हळ्यार कितें सत मानल्यार आमकां कितें मेळटा 5 अंतांनी कशें सत मानचें देवाचें उतार आमकां सांगता सत मानतल्यांक नीत जावची ना जो आमच्या सुवार्थ्यान 3रो अध्याय 18वे वळींत आमी वाचता पुताक सत मानतली नीत जायना पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना ह्या कारणा पासून ताची नीत आजुनूच जावन गेला दुसरें जावन आसा सासणीक जिवीत जो आमच्या सुवार्थ्यान 3रो अध्याय 30 आनी 6 वळीन आमी पळयता जो कोण पुताक सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा सासणीक जिवीत मेळटा त्या देखून पळय जो आमच्या सुवार्थ्यान 14 अध्याय पयली वळ जेजू म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय देवाचेर आनी म्हजेर पातयेणी दवरा कळवळचे न्हय भिये नाकात समस्ये कश्ट उणेपण आयिल्ल्या वेळार भावार्थ उणें उणें जावन येता न्हय भिये नाकात नदर ताचेरच दवरा तिसरें जावन आसा ती मरत जाल्यार जियेतली मरण पावल्यार ती जियेतली
सुवांच्या सुवार्थ्यान 5 अध्याय 24 to 25 जेजून मार्ताक सांगली ती उतरां हांवच पुनर्जीवनपणाने जीव जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारी जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो सस्नाक मरसो ना. चवथें जावन आसा जो कोण जेजूचेर पातयेणी दवरता सत मानता तो काळोखांत आसचो ना. काळोख म्हळ्यार मोगाचें न्हू भें, काळोख म्हळ्यार आकांत, काळोख म्हळ्यार मुखार कशें वचचें म्हण कळना तसले संदर्भ आमच्या जिवितांत साबार येतात. निर्धार करूंक कस चल्ले वेळार उजवाड खंयसर मेळटा गे म्हण आमी सोदून गेल्ले वेळार जेजू आमकां सांगता जो आमच्या सुवार्थ्यांत 12 अध्याय वर्सेस 46 हांव ह्या संवसाराक उजवाड कसो आयला. तुज्या काळोखाच्या जिवितांत बावार्थ म्हणलो उजवाड आज तुवें घरा वयताना व्हरूंक आसा. त्या देखून म्हाका सत मानतलो काळोखांत उरचो ना. क्रिस्तांव मोगाचें न्हू काळोखांत उरना कित्याक म्हळ्यार तांकां बावार्थाचें देणें मेळ्ळां. 5वें जावन आसा सडवण ताचेर पातयेणी दवरतल्यांक मेळटली. ताचेर बरवसो दवरतल्यांक सत मानतल्यांक सडवण मेळटली. सुवांच्या सुवार्थ्यान 20 अध्यायान 31 पूण हांगा बरयल्ल्या पवित्र पुस्तकांत बरयल्ल्या सर असर यांचो शेवट हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हण तुमी सत मानिजे तशें सत मानून ताच्या नांवान तुमी सासणीक जिवीत जोडूंक जाय. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रान 9 अध्याय 9 and 10 वर्सेस सोमी जेजूचो सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण तूं काळजान सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या बावर्थाद्वारी तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाचे उसरणेद्वारी तारण तुका लाभतलें. तर मोगाच्या बाबांनी भयणीनो आज ह्या बाळका जेजूच्या पूर्ण थळार आमी समेस्त संगता मेळ्ळ्या. देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून आसा. ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी भाग घेवन आसा. ह्या नोवेनांच्या दिसांनी आमी आसतना बाळका जेजूक आमकांच आमचें कुटुंब जिवीत समर्पण दिवया. आमचे बावार्थ धंदळल्या वेळार बावार्थाचें लेवल उणें जावन आयिल्ल्या वेळार खंयसर आमकां बावार्थ लाभता पवित्र पुस्तक हर एक दीस आमी नियाळ्ळ्या वेळार देवाचें उतर आमकां कानाक आयकल्ल्या वेळार त्या उतराचेर बरवसो दवरूंक एक प्रयत्न करया. तर आमकां आज एक आपोवणें आसा बेविश्वासी जायनाका सत मान. आमेन.